अशें कळून आयलें की सरकारान इलेक्ट्रिसिटीचे चार्जीस वाडयल्यात. FPPCA जे फ्यूल अँड परचेसचे ते आसता चार्जीस टॅरीफ, ते प्रत्येक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे 10 पैसे 16 पैसे आशिल्ले 16.40, 23 पैसे आशिल्ले 24.10, 32 आशिल्ले 32.50, 39 आशिल्ले 39.60. म्हणजे प्रत्येक हो स्लॅब आसता 100, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400. आता जे ऑलरेडी फाटल्या जरीन पळयलां आसतलें की पावर चार्ज जे लॉकडावन टायमार जाल्ले, ताच्या नंतर लोकांक ऑलरेडी जे बिल आसा हे डबल येवंक लागल्यात, कारण सरकारान खूब कडेन फ्यूल चार्जीस वाडयले नॉर्मली युनिट्स. आतां सरकार म्हणटलो हे आमी वाडोवना कारण हे आमच्या हातान ना, हे फ्यूल परचेस जे पावर परचेस जाता ताजे वयल्यान हे वाडयल्या म्हणून. आज गरज आशिल्ली खरें म्हणल्यार जेन्ना लॉकडावन जाला, सरकाराक लोकां कडेन येणावळ ना, अशा टायमार जेन्ना जगभर खुबशे देशांनी तांचे सरकार लोकां खातीर स्टिम्युलस पॅकेज दिता, कोविडा खातीर लोकांक आदार करता, कोविडाच्या खातीर जे लोकांक त्रास जाले हाज्या खातीर जे स्टिम्युलस पॅकेज दिवन आदार करता, हे जगभर आमी पळयल्यात. पूण आज गोंयांत जो सरकार आसा प्रमोद सावंताचे, हे लोकांच्या फाटीचो कोणो म्हणपाक लागल्यात. लोक, बारीक लोक, जे कश्टकरी लोक, जे नोकरी वताले लोक, आमचे मिडिया भाव सगळे त्रासान आसात, कारण हे सगळे सॅलरीचेर जगतात. आनी अशा वेळाचेर लायटीचें बील वाडोवप, FPPCA चार्जीस वाडोवप, हाज्या नंतर ऑटोमॅटिकली बील वाडटले. मुख्यमंत्री म्हणटलो आपल्या हाजेर कांय कंट्रोल ना, कारण हे फ्युअल परचेस जे करता आमी हाजे वयल्यान येता. आतां तूं तनमाराचे नवी दार हाडूंक सोदता मोल्याच्यान 400 हाजे कितें तरी, सो हे जर तूं वाडटलो चार्जीस परत वाडटले, आनी ते कंट्रोल आमच्या हातान आसपाना. हे जे चार्जीस जे आसता हे गोंय सरकाराच्या कंट्रोलान आसना. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना बारीक लोकांक हेल्प करपाक जाय, कश्टकरी लोकांक हेल्प करपाक जाय, हे चार्जीस खरें म्हणल्यार सरकारान बेर करपाक जाय आशिल्ले.